song A6. A6. Điều am so bao, tu mo so bao. Điều am so bao, tu mo chi boy. Jesus am so bao, ani ami ye. Jesus was dongi, ami sogli ye. Deva utorai ko tao tena, ami ye. Jesus was dongi ne. Deva utorai ko tao tena, ami ye. Jesus was dongi ne. Điều am so bao, tu mo so bao. Điều am so bao, tu mo chi boy. Jesus am so bao, ani ami ye. Jesus was dongi, ami sogli ye. सगळ्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोलली सकाळ आवडेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. प्रितीच्या मोगाळ भवा भणीनो, प्रमाणीकपणाचें जिवीत देवाक मानता, पूण जायते फावटी हें जिवीत जियेता तेन्ना लोक आमचो द्वेश करता. आनी हेंच आयच्या पयल्या वाचपांत नाबोता चडशीं घडलोलें आमी पळयता. पूण लोक कितें म्हणटलो, कशे भाशेन आमकां पाचारतलो तशें न्हय, पूण देवा मुखार आमी सदांच प्रमाणीक जिवीत जिवंक ह्या मिसांत आमकां कृपा, तशेंच त्या देवाचो आदार मागुया. आनी फावो ते परी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवचे खातीर देवानी पेले आड केल्ल्या पातकांची दूख धरून बोक्षणे मागून बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजो गुन्हे हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तरान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो प्रात, ओ म्हजो बडो प्रात. हे पसत भाग घेवन सदांच सांकवार मरे सगल्या देवतान आनी भक्तान आनी तुमकां बाबा भणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. सुम्या काकलूत कर, Somia kakutkor. क्रिस्ता काकलूत कर, Krista kakutkor. सुम्या काकलूत कर. Somia kakutkor. प्रार्थुया. हे मिसांत आमी मागतले हांव कितें भाशेन हे मीस दिन वासणेचें बलिदान भेटयता. वियोला ब्रिटो देवान आपणाक फाव केल्या सगल्या बरेपणा बसत देवाक दिनवासता जाल्यार ताच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच जुआंव गोन्साल्वीस हो आमचो भाव मरून गेल्यार ताका 3रे वर्स भरता. सर्गीच्या सुखान ताका वांटो मेळोवंक मागुया. कॉनरेड लोबो आमचो सुपुल्लो भुरगो कितें भाशेन फाल्यांच्या दिसाक सर्जरी करूंक वेतलो. देवान ताका पेकोणेचो हात लावंक बरी भलायकी ताका दिवंक मागुया. एडसन लोबो हो भुरगो आपलो 6वो जल्म दीस समरमता. तशेंच जायन डिसोजा तोवूय आपलो जल्म दीस समरमता. तांच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक दिनवासिया. आलिरियो आनी मॅगी डिसोजा आपले लग्नीक वार्षिक वर्स पाळटात. तांच्या एकवटा पासत देवाक वाखाणुया आनी तांचें जिवीत एकवटाचें मोगाचें जावंक मागुया. जाणें कोणें आपणा पासत माग म्हूण सांगलां तांचो उगडास करया. आमच्योय खासगी गरजो भावार्थान देवा मुखार आमी उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तूंच आमचो बरवासो आनी आमचें बळ. आमी इतली वसोक्त की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नजो. सगल्या काळजान आनी सोर कोरण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. हे आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. Amen.
राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. आहाब सामार्याचो राजा. हाच्या राजमहला बोगलेक जेजरेमांतल्या नाबाताचो एक दाका मळो आसलो. आहाबान नाबोताक म्हणलें, वारवें लागून तुजो दाका मळो म्हाका दी, कित्याक तो म्हज्या घोरा बोगलेक पडटा. तुका जाय जाल्यार म्हज्यान ताचे बोदलेक दुसरो ओदीक बरो मोलो तुका दिवंक जाता. अशें नाका जाल्यार पयशांनी तुका ताचें मोल फारीक कोत्ता. नाबोतान आहाबाक जबाब दिलो, म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांवें तुका दिवचें हें सर्वेस्पोर निर्मिना जावं. म्हज्या पुर्वजांचें दायज हांव तुका दिवचो ना. ही जेजरेलाच्या नाबोताची उतरां आयकून आहाब दुखेस्त जालो आनी रागान बरोवन घारा गेलो आनी आपले बाजेर वचून न्हिदलो आनी ताणें आपलें तोंड दुसरे वाटेन केलें. तो जेवूनय घेना जालो. जेजेबेल ताची पोतीन ताचेशी आयली. तिणेन ताका म्हणलें, तूं इतलो चितेस कित्याक आनी कित्याक तूं जेवंक नाय? जेजेबेलाक आहाबान जबाब दिलो, जेसेलाच्या नाबोता कडेन हांव उलयलों आनी ताका हांवें म्हणलें, तुजो दाका मोलो म्हाका विकतो दी. तुका जाय जाल्यार ताचे बोदलेक म्हज्यान तुका दुसरोय दिवंक जाता. पूण ताणें म्हणलें, म्हजो दाका मोलो हांव तुका दिवचो ना. आनी जेजेबेलान ताचे पोतनीन ताका म्हणलें, इस्रायेलाचो राजा न्हय तूं? उठ आनी जेव आनी खुशाल जा. जेसरेलाच्या नाबाताचो मोलो हांव तुका दितोली. म्हणटूच आहाबाच्या नांवान तिणें चिटी बरयल्यो आनी ताचेर ताची मोर मारली आनी ह्यो चिटी नाबोता बरोबर रावतल्या सगल्या जाणट्यांक आनी कुंवारांकूय धाडल्यो. चिटीचेर अशें बरयलेलें आसलें, एक उपास पोरगोट करात आनी नाबोताक लोकां फुडें बसोयात आनी ताचे मुखार दोगां खोट्या मनशांकूय दवरात आनी ते ताचेर गोराणें घालून अशें म्हणू, देवाचेर आनी राजाचेर तुवें शिराप घालाय. मागीर ताका भायर व्हरात आनी फातरांनी ताचो जीव काडात. नाबोताच्या शारांतल्या लोकांन त्या शारांत रावतल्या जाणट्यांक आनी कुंवारांनी जेजेबेलान चिटींचेर बरयलेलें तशेंच केलें. तांणी एक उपास पोरगोट केलो आनी नाबोताक पोरजे मुखार हाडलो आनी दोगांय खोट्या मनशाक ताचे मुखार दवरले. तांणी तांचेर अशें गाराणें घाल्लें, नाबोतान देवाचेर आनी राजाचेर शिराप घाला. तांणी ताका शारांतलो भायर व्हेलो आनी फातरांनी ताचो जीव काडलो. उपरांत तांणी जेजेबेलाक सांगून धाडलें, नाबोताक फातरावून जिवेशी मारलो. नाबोताक फातरांनी जिवेशी मारलो म्हूण आयकोना फुडें जेजेबेलान आहाबाक सांगलें, उठ आनी जेसरेलेच्या नाबोताचो विकतो मोलो मागलोलोय तो दाका मोलो तुजे आदीन कर, कित्याक नाबोत आनीक ह्या संवसारांत ना. नाबोत मेलो म्हूण आयकोना फुडें आहाब उठलो आनी जेसरेलीच्या नाबोताचो दाका मोलो आपल्या ताब्यान करूंक तो थंय गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वळखकार. आतांच आयकल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकोन घे. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे. म्हज्या उतराक कान दी सर्वेस्परा, म्हजेर उदोन आयकून घे. तुका उलो मागता म्हाका चीत दी. म्हज्या राया म्हज्या देवा, जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्त्यांक तूं लागीं घेना काय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटयताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तांदेल्ल्या लोटीक मनशांचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब सर्वेस्परा म्हजेर उदोन आयकून घे. उद्गार.
Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. म्हज्या पावलांक तुजें उतर उबारलोलो दिवो, उजवाड म्हजे वाटेचो. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. Sorvespora, soy, soy. सुरविस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मादेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, अशें म्हणलोलें तुमी आयकलां, दोळ्याक दोळो, दांतांक दांत. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुका वायट करतल्याक तूं आडाय नाका. कोण तुका उजव्या पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. कोण तुजें आंगावलें व्हरूंक न्याय सभेंत विवाद करीत जाल्यार ताका तुजो जुबोय दी. आनी कोणूय तुका एक कोस चलोवंक बोळ करीत जाल्यार 2 कोस ताचे सांगाती चल. तुजे कडेन मागीर ताका दी, आनी तुजे लागीं उश्णें मागूंक घेवंक सोदता ताका पाट करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्त. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां थंयसर जायतीं पात्रां दिसून येतात. पूण आमच्या नियाळाक आज मुखेल 4 पात्रांचेर, कॅरेक्टर्स आमी म्हणटा, तांचेर आमी लक्ष घालून आमचो नियाळ करुया. पयले सुवातेर थंयसर आसा आहाब राजा. आनी राजा म्हणटकूच ताचे लागीं सगलें आसा, कांयच ताका उणें ना. पूण तरी आसतना आपलें सोडून एके भाशेन गरिबाच्या गिरेस्तकायेचेर नदर दवरतलो आहाब राजा. आनी ते म्हळ्यार आमी जाणाव, नाबोताचो मोळो तो आपणाचो करूंक सोदता आनी जायतीं निबां दिता. घोडेक एके भाशेन म्हजें घर तुज्या मोळ्या सामकार आसा, आपूण तुका फारीक करूंक सोदता आनी जायतें. म्हणटकूच गिरेस्तकाय आसा, पूण दुसऱ्यांची वस्तूची आशा आसा. फोटिंगपणान पासून ती आपणाची करपाची आस्त. दुसरें पात्र थंयसर आमकां मेळटा तो म्हळ्यार नाबोत. प्रमाणीकपणान चलतलो, देवाची आज्ञा पाळटलो. आनी मुखेल घडणी म्हळ्यार थंयसर म्हळ्यार पुर्वजांची गिरेस्तकाय सांबाळटलो नाबोत. आनी तो म्हणटा, पुर्वजान जें म्हाका दिलां तें हांवें राखूंक जाय, आनी सर्वेस्पराच्या आज्ञा प्रमाणे हांवें ताची काळजी घेवंक जाय. प्रमाणीकपणान चलतलो आनी पुर्वजांनी जें कितें आपल्या हातांत घातलां तें राखतलो, सांबाळटलो. तिसरें पात्र थंयसर मेळटा तें म्हळ्यार आहाब राजाची पोतीन जेजेबेल राणी. फोटिंगपणाची वस्तुरी. फोटिंगपणान एके भाशेन दुसऱ्याक जिवेशी मारूंक राजाच्या पोतराचेर आपली मोर मारतली, दुसऱ्यांक हुस्कायतली हे भाशेन. आनी आमी जाणां कोण भाशेन ती मांडण्यो काडटा, तिचे मांडण्या प्रमाणे नाबोताक मरण फावो जाता. आनी चवथें पात्र म्हळ्यार थंयसर घराणें घालूंक आसलोले मनीस, जें वायट बरें कितें तें पळयनात, पूण आपलीं बोटां नाबोताक दाखोवन ताचेर फॉर्मण मारतात, बोगलांटां घालून शेकी ताचो जीव फातरांनी मारून काडटात. प्रितीच्या मोगाळ बाबा भयणीनो, नाबोत प्रमाणीक तरी आसतना एके भाशेन मरण फातराचें ताका फावो जालें. आयच्या नव्या कोरारांत शुभ वर्तमानांत आमकां कितें भाशेन नवो नाबोत दिसून येता, आनी ताची शिकवण आनी तो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त. ताणें सगलें बरें केलें, देवा मुखार मनशा मुखार प्रमाणीकपणान तो चल्लोलो, पूण तरी आसतना ताकाय बेमानान जिवेची कुरसार मारलो. पूण कितें भाशेन आपल्याक वायट करतल्यांक जे भाशेन नाबोतान आडावंक ना, वो मरणाचे भिरांतेन एके भाशेन आपलो मोळो तांकां काडून दिवंक ना, तेच भाशेन जेजूनय तेंच केलें. आपणाक वायट करतल्यांक पासून एके भाशेन ताणें मोगान वागयलें.
खुर्सार खेळयतल्यांक ताणें म्हळें बापा तांकां बोगोस ते नकळो ते कितें करतात ते. आनी जी शिकवण आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू जी परगोडटा आनी तें म्हळ्यार आदी तुमकां सांगलोलें दोळ्याक दोळो दांतांक दांत, पूण हांव तुमकां सांगतां तुज्या एका पोल्यार कोणूय मारीत जाल्यार तुजो दुसरो पोलो ताका दाखय. कोण तुका 1 तास चलूंक करता ताचे बरोबर आनीक 2 कोस तूं चल. कोण तुजें एके भाशेन आंगावलें मागता तुजो जुबोय दी. म्हणटकूच जी शिकवण ताणें फांकारलोली जी परगोटलोली तीच जेजून आपल्या जिवितांत पाळली आनी हे भाशेन देवा मुखार आनी मनशा मुखार प्रमाणीक तो जालो. आज मोगाळ म्हणून आमी ह्या 4 पात्रां मदें खंयचें पात्र आमचें जिवीत खंयच्या पात्राक सोर करूंक जाता काय. फोटिंगपणान दुसऱ्याचें आमचें करूंक सोदतलीं, दुसऱ्याचेर घाराणें घालतलीं, वो त्या नाबोता भाशेन वो जेजू क्रिस्ता भाशेन आमी प्रमाणीकपणाचें जिवीत कितेंय तें जावं देवा मुखार आमी प्रमाणीकपणान जियेतलीं म्हूण सांगाय. जायते पावटीं जें कितें आमकां पुर्वजांनी दवरून दवरलां ताची आमी एके भाशेन व्हरतेपण समजून आसतना आमी गोडेक तें वायटाक सांपडयलां, गोडेक खोटे आशेक लागून आमी तें दुसऱ्यांक विकलां. देवान दिल्ली गिरेस्तकाय सांबाळुया आनी कितें भाशेन ताचेर आमी वावर धंदो करून प्रमाणीकपणान देवा मुखार आनी मनशा मुखार आमी चलून खरे देवाचे पाटलावदार जावंक ह्या मिसांत आमकां कृपा त्याच देवाचो आदार मागुया. आमेन. गायन करूया C4. Tuhun kadung nirmol kalsa duka vopun deva ani monisha mode soldan kurum shanti kurum asa Jesu tu vens dilo burgo tuzo Asa Jesu, tu és de Lomburgo tuzo. म्हज्या बाबा म्हणून म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र पिच्या देवांक सुरेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या ओत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी ओत्म्याच्या पसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. हुयोशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा सोर काळ्यांनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगोडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेवंत तेण्याक कोतरेकता. देखून आतां देवृतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबराचो सर्वेस्व तूं स्वर्ग आनी संवसार पला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवीन येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवणातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात.
ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुर्साराने पोलांची पोणा वोरवी तुवें नाका सोडोली सोम्या संसाराच्या सोरवोंडारा आमची सोडवोड कर. बापाची तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जे तुजी कुडांनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रतिमेचेर विस्तारलो ले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेंत बापा फिलिप नेरी आमचे गोंवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरा जोआंव गोन्साल्विसाची काकूट कोर ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेल्यार आयज 3 वर्सां बदतात. जसो पवित्र वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जन जावं. पुनर्जनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबां भयणीची काकूट कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसुडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आयज आपलो जल्माचो दीस पाळटात. जी आमचीं भाव भयणां दुयेंत आसात, हॉस्पिटलांत आसात, कोरोना व्हायरस पिडेक सांपडल्यान तांचो उगडास करुया. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पुती बागयोन सुचे बागयोन दोन दुतां आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आनी भावार्थान आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी गोशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तालणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकूतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
होच तो जेजू प्रमाणीकपणाचें जिवीत जियेलो आनी असलें जिवीत जिवंक ताणें आमकां शिकवण दिली. ताची शिकवण मोगाचेर दवरलेली शिकवण ती सांपणावन आमचें जिवीत प्रमाणीक करूंक सोदतलीं ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या धर्माचे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण शिकवत्रानच म्हाका भलायकी मेळटली. गायन करुया D47. D47. Soy priti mógł osta, Toj dełaci rasa. 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 Ektai kelia rekchita Amka Jezucha moga Jezu amche dados po Anondani forte po Anondani forte po. म्हज्या जेजू तूं पवित्र संस्कारांत आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. हांव तुजो मोग करतां जेजू. म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यांत यो जेजू. कितलेशेच दीस जाले तुका हांवें शेवंक ना जेजू. म्हजो ओत्मो तुका ताणेला, म्हजो ओत्मो तुका घेवंक भुकेला. तुज्या पवित्र जेवणांत म्हज्यान वांटो घेवंक जायना जेजू. देखून ओत्मीक रुपान म्हज्या काळजांत ये. तूं आयलोय म्हूण सोत मानतां आनी तुका काळजांत हांव आर्ग आनी मोहिमा दिता जेजू. म्हज्या सांगाता सदांच राव आनी म्हज्या काळजांत बी राड कर. म्हाका तुजे सोरशिलो पयस सरूंक दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतलें आमी घेतलां तें जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण. तुजे सवें आमच्या एकवटाची खुणा. ह्याच जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडय. हें आमी मागता आमच्या सुमयाक जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सोर पदवीधारा आनी काकुत्सारा देवा, तुज्या की रोचणेचो तो प्रेमीत मोग कोत्ताय. संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टो तोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडीक लागून दोगदोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोल शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तोल्या विद्यानांक एक गुणादीक वाशेन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उसवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमची सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. गायन करुया F20. Sonsa sobo porya तुमची संगती हांव आसा.
संसारसोपोर्या तुमची संगती हांव आसा बापान म्हाका धाडला तो सोद तुमकां धाडटा पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान शक्तीन देसान सगळ्यांक मोचेर गोवाय जाया संसार सोपोर्या तुमची संगती हांव आसा संसार सोपोर्या तुमची संगती